नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश प्रभामणकर गोमंतकाच्या फर्स्ट बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। उदगीर जाल्ल्या 95व्या मराठी साहित्य संमेलनात परतून एक फावट पेटली कोंकणी मराठी वादाची किटाळ। तीन महिन्या भितर IIT गोवा कॅम्पस सुरू जातलो, मुख्यमंत्र्यान दिले उतर। सोनसडो परत पेटलो, लोकांच्या मनात परतून एक फावट भयान केले घर। धा आमदारां सयत आदल्या सभापतीक सर्वोच्च न्यायालयान पक्षांतर केसीत काढली नोटीस। मिना खणीचो लिलाव करचे पयलीं खणीचेर आदारून आशिल्ल्या लोकांचे प्रश्न पयलीं सुटावे करचे, पुती गांवकारान केली सरकारा कडेन मागणी। आणि सोनसड्याचे राजकारण करपाक तीन आमदारांचो हात, आलेक्स रेजिनाल्डाचो आरोप। आता खबरो विस्तारात। 95व्या मराठी साहित्य संमेलनात मुखेल सोयरे म्हणून खासा निमंत्रित केल्ले ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळिल्ले कोंकणी लेखक दामोदर मावजो हांचेर साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील हांणी भर संमेलनात टिका केली। मुखेल सोयरे म्हणून दामोदर मावज्याची गरजूच नाशिल्ली अशें म्हणीत ठाले पाटील हांणी पोरणे कोंकणी मराठी वाद उरकून काडले। मावजो हांणी भास ही वादाचे कारण न्हय जाल्यार संवादाचे माध्यम आसा अशें म्हणीत ह्या टिकेक जाप दीत फुडले मराठी साहित्य संमेलन गोंयांत घडोवन हाडपाचें आवाहन दिलां। स्वागत मंडळानं इच्छा व्यक्त केली की आम्हाला बोलवायचंय। मी पहिल्या बैठकीमध्ये मी विरोध केलेला होता। मी सांगितलं बहुमताचे निर्णय घ्यावे लागतात, बहुमतानं त्या ठिकाणी ठरलं की आणूया बाहेरच्या लेखकाला आणायचं ठरल्यानंतर श्री दामोदर मावजे ज्ञानपीठ विजेते यांना निमंत्रित करायचं ठरलं आणि त्यांना निमंत्रण गेलं आणि गोव्यामध्ये स्फोट झाला की 600 वर्षापूर्वी मराठी ही गोव्यातल्या लोकांची भाषा होती, मातृभाषा होती। 20व्या शतकात काय होतं? 20व्या शतकामध्ये मराठीतले श्रेष्ठ कवी कुसुमाग्रजांच्या समकालीन, वाराकांतांच्या समकालीन, अनिलांच्या समकालीन, मी ही नावं का घेतली सगळी, पण प्रत्येक महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विभागामध्ये एक एक कवी यातला होऊन गेलेला, त्यांना तो माहीत आहे। म्हणून मी हे सांगतो की हे जे बाबा पोरकर हे गोव्यातले कवी 50 वर्ष मराठीत का लिहित होते, कोकणीत का लिहित नव्हते असा माझा प्रश्न। जर कोकणी तुमची भाषा आहे तर तुम्ही कोकणीत का लिहित नव्हते? मराठीमध्ये संबंध काव्यरचना तुम्ही केली, मराठी रसिकांनी तुम्हाला डोक्यावर घेतलं। आमचे राजकारणी हे कायमच मराठी राजकारणी म्हणायचे। मला केवळ महाराष्ट्राचे मी म्हणत नाही, गोव्यात सुद्धा मराठीच राजकारणी। गोव्यातल्या मराठी राजकारण्यांनी आपली भाषा जोई आपल्या भाषेचा बळी दिला, कोकणीला राजभाषा केलं आणि बहुसंख्यांची भाषा टाळली, बहुसंख्यांची भाषा सोडून दिली, फेकून दिली। तिला तुल्यबल अशा प्रकारचं सुद्धा स्थान दिलं नाही, म्हणून हा वाद आला। म्हणून जेव्हा उदगीरच्या साहित्य संमेलनानं मावजो साहेबांना निमंत्रित केलं तेव्हा गोव्यामध्ये स्फोट झाला आणि तिथल्या मराठीवाद्यांनी त्याला विरोध केला। मी एवढंच म्हणेन, मी माझा नुकताच कथासंग्रह प्रकाशित केला, त्याला प्रस्तावना अरुण खोपकरांना लिहायला सांगितलं, त्यांनी कोकणीत शिकायचा प्रयत्न केला, त्यांनी मराठीत प्रस्तावना लिहिली। माझे प्रकाशक म्हणाले की आपण अनुवाद करून कोकणीत लिहूया। मी म्हटलं नको, कोकणी वाचणाऱ्यांना मराठी कळतं, न कळणारे समजून घेतील आणि ती मराठीत माझ्या कोकणी पुस्तकाची प्रस्तावना मराठीत छापलेली आहे। हे काय माझं मराठी द्वेष आहे? आणि आता मला जो मराठी द्वेषा किंवा महाराष्ट्र द्वेषा म्हटलं जातं त्यांचे मला कीव करायचे वाटते, त्यांना मी उत्तर देणार नाही, त्यांना अधिकार आहे। कौतिकराव जे बोलले, कौतिकरावांचं मी कौतुक करतो। या भर सभेत त्यांनी मला चॅलेंज दिलं, मी त्यांना उलट सांगू शकतो, उद्या परवा 2 दिवस मी इकडे आहे तेव्हा एखादा परिसंवाद किंवा एखादं सेशन तुम्ही
या मंडपात श्री लता मंगेशकर नगरीत ठेवा, मला उत्तर द्यायला आवडेल, माझ्या प्रेनं मी देईन, पण आपण 10 जणांसमोर हा वाद नको. कोकणी तुमचं मराठी हे आपलं अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन यंदा उदगीरमध्ये होतंय. 1964 मध्ये मागील संवेदन गोव्यात झालं होतं, तेव्हा थोडासा वाद झाला होता. तो उकळून काढायचा नसतो. मराठीवर 500 वर्षापूर्वी तो अत्याचार झाला, अन्याय झाला, तो आज कोण बोलून दाखवता का? नाही, आपण विसरायला शिकलं पाहिजे. अनलर्निंग ऑल्सो इज ए प्रोसेस, व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोसेस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. त्यावर मी बोलणार नाही. मी एकच सांगतो, 1924 साली, कारण 23 जर ठरलेलं असेल तर 24 साली 60 वर्ष पूर्ण होतात. मी एक कोकणी लेखक म्हणून, गोमंतकी लेखक म्हणून मी तुम्हाला आमंत्रण देतो. पुढचं साहित्य संमेलन, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन तुम्ही गोव्यात भरवा आणि कोकणीसह मराठीसह सगळे लोक तुमच्या संमेलनाला हजेरी लावतील आणि पूर्ण सहकार्य करतील, एवढा शब्द मी तुम्हाला देतो. इथं वाद नाही. IITच्या जाग्याविशीं गोंयांत सुरू आशिल्लो वाद सोंपलो आनी 3 म्हयन्यां भितर IIT गोवा खातीर जागो दिवन IIT गोवाचे कॅम्पस सुरू जातले अशें उतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत येतात ताची म्हाका वेंचणुकेंत मजत जाली अशें मुख्यमंत्री सांगता. समान नागरी कायदो राबोवपी गोंय हें एकमेव राज्य अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. गोवा में NIT हैं, IIT हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बिट्स पिलानी हैं, इवन दो द GIM है. अभी सिर्फ IIT के लिए जगह देना बाकी थी. वी आर गिविंग द लैंड फॉर द IIT इन विद इन दिस 2-3 मंथ्स वी आर गिविंग द लैंड. अभी मुझे लगता है कि बीच टूरिज्म के सिवाय एडवेंचर टूरिज्म, द मेडिकल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वी आर आस्किंग द पीपल टू इन्वेस्ट ऑन द PPP मोड, public private partnership. We have activated our PPP cell. Definitely so many people, those who want to invest in the tourism sector and destination weddings गोवा में अभी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं. कन्वेंशन सेंटर अभी हम PPP मोड पे कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 2 बार 6 महीने में आए. प्रधानमंत्री तो आते ही हैं, लेकिन वर्चुअली एड्रेस करना, यानी मुझे लगता है कोई प्रधानमंत्री 1.5 आवर यानी 100% वैक्सीनेशन होने के बाद कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, यानी फॉर द हेल्थ वर्कर्स, फॉर द जो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया 100% वैक्सीनेशन में, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, दैट हेल्प्स मी इन विनिंग माय इलेक्शंस. वी हैव लिबरेटेड इन द 1961. Earlier we are ruled by the Portuguese, and the same rule of the Uniform Civil Code we have continued, and from the 1961 to till now, all regarding the Hindu, Muslim, Christian, all the birth, death registrations, marriage registrations, the equal rights of the property for the boy, girl, equal rights, having the equal share with the spouse and husband, both having the equal rights. We are the first states, and that is इसके बाद में मुझे नहीं लगता है और कुछ आपको कहना चाहिए. मडगांवच्या सोनसोडो कोयर यार्डांतल्या कोयराक बिरेस्तारा दनपारा परत एक फावट उजो पेटिल्ल्यान लोकांच्या मनात परतून भंय निर्माण जालो. ह्या आदी मार्च म्हयन्यांत सोनसोडेच्या कोयराक दनपारच्या पारार असोच उजो पेटिल्लो. उजो पालोवपी दळा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक 1.5 वरांचेर घडली. ह्या कोयर यार्डा लागीं एक खासगी शाळा आसा. थंय फॅब्रिकेशनाचें काम चालू आसतना उज्याची किटाळ पडिल्ल्यान उजो पेटलो. उजो पालोवपी दळान उजो पालयल्लो, पूण उपरांत होच उजो कोयराच्या राशी मेरेन पाविल्ल्यान कोयरान पेट घेतलो. उजो पालोवपी दळान हो उजो पालोवचो यत्न केलो. मार्चान हांगाच्या कोयराक लागिल्लो उजो पालोवपाक वट्ट 8 वरां लागिल्लीं, जाल्यार डिसेंबर 2019 ह्या कोयराक लागिल्लो उजो सतत 8 दीस भगभगतालो. ह्या घडणुके उपरांत आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान सोनसोड्यार वचून पळोवणी केली. नगरपालिकेच्या सदस्यांक कांयच पडिल्लें ना, ते फक्त आपलो स्वार्थ पळयतात. तांणी आपलो स्वार्थ मातसो पयस दवरून लोकांचोय विचार करचो अशें म्हणीत उतरांचे फार पेटयले. मांडोवच्या स्कॉला कडेन थिंगा एक फेन्सिंग फॅब्रिकेशन काम चलतालें. सो थिंगा बाय 1:30 थिंगा पयलो उजो लागलेलो मांडोवच्या स्कॉला कडेन. सो मांडोवच्या स्कॉला कडेन ते कॉल्ड ऑफ द फायर ब्रिगेड फर्स्ट, तेंचो उजो बंद करपाक. सो स्लोली इट वॉज स्प्रेड आउट थ्रू आमच्या सोंसो सायडाचेर. सो आतां मातसो स्प्रेड जाला, जाल्यार इट्स ऑलमोस्ट गेटिंग हें कूल डावन जालो. भितर बी लागलेलो उजो? ना भितर बी कांय लागना. अंडर कंट्रोल आसा.
called off the fire brigade. Immediately fire brigade आयली and now it's under control. But this thing पहिले लागलेलो मी ऑनवेज कॉलेज फेन्सिंग लागून तेंच्या लागून आमचे वयर स्प्रेड आउट जालो. म्युनिसिपालिटी बॉसीस आहाय तेही सिरियस नाही. ते फकत आपणागे स्वार्थचो पाहिले. हे स्वार्थचो बंद जावपा जाय आनी मातशें लोकां पासत कितें काम करपा जाय हें म्हाका म्हगे ताम मता. आय विल सी दॅट इट ट्रान्सलेट्स इनटू एक्शन. सोनसड्याच्या प्रश्नाचेर राजकारण करपाक 3 आमदारांचो हात आसा असो खर आरोप अपक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान केला. इतले तेंप हेरांनी राजकारण मात आजून मेरेन हांव संसदेच्या राजकारणांत वांटेकार ना अशें स्पश्टीकरण रेजिनाल्डान दिलां. आतां राजकारण कडेक धरून लोकां खातीर काम करचें पडटलें ना जाल्यार आमकां ख्यास्त जातली अशी शिटकावणी रेजिनाल्डान दिला. रेजिनाल्डान संसदेचेर मेत्सुरात कोयर बंद करतले अशेंय सांगलां. आतां सांगिलां इतले तेंप आमी पॉलिटिक्स केलां हांवें तरी केलां. थिंग फकत उठून सुटून मुगे ऑपोजिशन हांवें देंवलयलें 3 MLAs आर इन्वॉल्व. I challenge my opposition to tell me one place I have involved. Come on. I'm sorry that because it's TV, I would have, told it in a different way. I'm putting it in a nice way. I challenge them. Show me even the smallest corruption of mine in this thing, or smallest delay, or smallest, Mogele spoke in the cleaning of this. I, Digambar, short pentaji each son. हांव पयलो आमदार जालो काय ना ओगडो दुसरे दिसा शॉर्टबँडाचेर येयलो ते दुसऱ्यान आज बसून हांव सॉल्व कॉपरेशन येता म्युनिसिपालिटीक. आतां मातशें इलो सरा करता कित्याक हे फावट इलेक्शनाक म्हाका मातशें लोकांक मागता. गोंयांत आशिल्ल्यो सगळ्यो मिना खणींची पावणी करता ह्या मुख्यमंत्र्याच्या घोशणेक लागून आम आदमी पार्टीचो फुडारी पुती गांवकर हाणें फोंड्या पत्रकार परिशद घेतली. खणीची पावणी करता जाल्यार करात पूण पयलीं थंयच्या कामगारांचे आनी खासा करून मिना खणीचेर आदारून आशिल्ल्या लोकांचे प्रश्न पयलीं सुटावे करचे अशी मागणी सरकारा कडेन केल्या. करतले 6 महिन्यांनी करतले. ऑक्शन जर करता जाल्यार विदीन ए स्पेसिफाईड पिरियड जाल्यार 2 महिने जाल्यार विदीन दॅट पिरियड ऑक्शन करता. करा ऑक्शन. पूण ऑक्शन करता आसतना आमचे जे थंयचे पयलींचे एक्झिस्टींग वर्कर आसात, एक्झिस्टींग मायनिंग डिपेंडंट आसात, एक्झिस्टींग थंयचे जे कोण ट्रकवाले मशिनरीवाले ज्या मायनिंगचे लिजांचेर ते काम करताले, ज्या लिजांनी तांकां नंबर आशिल्ले. म्हणजे हांगा एक सिस्टम आशिल्ली जे मायनिंगचेर काम करता तांकां नंबर दिताले ट्रकांक पार्टीक मेळून आनी त्या नंबरा प्रमाणे ते तेच मायनिंगचेर वतात. दुसरे मायनिंगचेर ते वचनाचे. प्रत्येकाचे एसोसिएशन आसा. चौगुलेचे वेगळे एसोसिएशन आहा, देप्याचे वेगळे एसोसिएशन आसले आतां शेजारचे आसा. तर हे अशे सगळे आसात ते सगळे जे पयलीं बंद जावचे पयलीं जो स्टेटस आशिल्लो जे मायनिंग ज्याच्या कडेन जे ट्रक जे मायनिंगचेर आसताले त्या मायनिंग लिजांचेर हे कंडिशन सरकारान घालपाक जाय. जे फाल्यां ऑक्शन जे टेंडर काडटले तातूंत हे ऑप्शन आसपाक जाय आनी हेंकां तुमी कंपल्सरी घेवपाक जाय. आमदार अपात्रता याचिकेविशीं सर्वोच्च न्यायालयान काँग्रेसीच्या 10 फुटीर आमदारां सयत त्या वेळा सभापतीक नोटीस काडल्या. काँग्रेस आनी मोगो पक्षांतल्यान मेळून 12 आमदारांनी भाजपात प्रवेश केल्लो. चड सिटां मेळून लेगीत काँग्रेसीक सरकार स्थापन करपाक मेळूंक नाशिल्ले. ते खातीर काँग्रेसीन ह्या आमदारा विरोधात न्यायालयांत अपात्रताय याचिका दाखल केल्ली. हाचे पयलीं उच्च न्यायालयान भायर आयिल्ल्या ह्या याचिकेक लागून काँग्रेसीचे त्यावेळचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान सर्वोच्च न्यायालयांत फेर याचिका दाखल केल्ली. ह्या याचिकेचेर शुक्रारा सुनावणी घेतली. कोळम रिवण वाठारांतल्या पंचायत निधींतल्यान बांदिल्ल्या तळयेचे उक्तावण समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार सरपंच सूर्यकांत नायक आनी हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. लोकांनी पंचायत निधीचो योग्य उपयोग केल्ल्या खातीर फळदेसायान पंचायत मंडळाचे अभिनंदन केलें. सांग्याची उदरगत करपाचें आपणें थारायलां. मतदारसंघाची उदरगत करपा खातीर आपलो प्रयत्न आसतलो अशें समाज कल्याण मंत्री तशेंच सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान सांगलें. आयज एक परमनंट स्ट्रक्चर हांगा केल्लो आसा. हांव आमचे सरपंच आनी तांचे पंचायतीचे खूब खूब कौतुक करता की म्हाका दिसता की गेल्या एक 15 दिसां भितर आमी 20 कामाचे ह्या पंचायतीनच आमी फावंडेशन घाला किंवा काम कंप्लीट जातकच इनॉग्रेट केल्ले आसात.
पंचायतीचे फंड्स कशे बरे तरेन वापरान हाडपाचे आनी एक परमनंट स्ट्रक्चर्स आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून गांवच्या लोकांक एक सुविधा निर्माण करून दिवपाचे हे ह्या पंचायतीच्या पंच मेंबर आनी सरपंचान बरे रितीन काम केल्लें आसा म्हणून हांव तांचे खूब खूब अभिनंदन करता. दुस्वासाचो बुलडोजर देशाच्या दर एका पोतान आशिल्ल्या भारतीयाचे सपन मारून उडयत आसा. काँग्रेस पक्ष असल्या विभाजनाक प्रवृत्त करपी घडणुकांक भायरोवपाच्या विरोधात सदांच काम करतलो आनी फुडारातूय करीत रावतलो अशें विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन सांगले. फक्त बीपीएल घराब्यांकूच 3 फुकट सिलिंडर दिवपाचो विचार सध्या सरकार करता अशी माहिती गोपांकडल्यान मेळ्ळ्या. ह्या अर्थसंकल्पनात वर्सुकी 3 सिलिंडर फुकट दिवपाचो निर्णय पयलेच मंत्रिमंडळ बसकेंत जाल्लो. जाल्यार भाजपान विधानसभा वेंचणुके वेळार जाहीरनाम्यांत हाचो उल्लेख केल्लो. हे फुकट सिलिंडर सगळ्यांकूच मेळटले अशें त्या वेळार गोंयकारांक दिसतालें. मात आतां फक्त बीपीएल घराब्यांकूच फुकट सिलिंडर दिवपाचो विचार सरकारान चलयला. इतले मजगती मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयांत 4.5 लाख बीपीएल घराबे आसात. तांकांच ह्या येवजणेचो लाव दिल्यार गोंय सरकाराक ह्या येवजणे खातीर 20 कोटी रुपया खर्च करचे पडटले. जाल्यार सरकारान ह्या येवजणे खातीर ह्या वर्साच्या अर्थसंकल्पात 40 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या. साळावले उदकांत चड प्रमाणात मॅग्नीज आशिल्ल्या कारणान उदकाची पुरवण एक सोडून एक दीस जावपाक लागल्या. कुठ्ठाळेच्या लोकांक हालीं हाचे बरेच हाल सोंसचे पडटा. लोकांच्यो कागाळी आयकून आमदार आंतोन वाज हाणें उदकाच्या समस्ये विशीं चर्चा करपाक पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बसका घेतली. वाज म्हणटा वाल्वाची आनी एक तपासणी करतले आनी मिटर रिडींग करून कुठ्ठाळे उदकाची पुरवण कशी आनी कितली जाता आनी भोंवतणच्या वाठारात कितले उदक पावयतात ताचो अदमास घेतले अशें उत्तर आंतोन वाज हांणी दिलां. कोंकणी साहित्यीक दामोदर मावजोक ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्लो तेन्ना सगळे गोंयकार सुशेगाद आशिल्ले. गोंयच्या लेखकां प्रती समाजाची उदासीनता आपल्याक अस्वस्थ करता अशें मत राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय हाणें उक्तायलें. लेखक विचारवंत आसता हाका सदांच रेस्पेद दिवपाक जाय हीच आमची परंपरा जावन आसा. गोंयचे ज्येश्ठ लेखक पुंडलीक नायक हांच्या 17व्या वाडदिसा निमतान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय हांचे हस्तुकी तांचो भोवमान जालो. ह्या वेळार शेतकी मंत्री रवी नायक तशेंच कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. नेवऱ्या, हेल्थवे आनी सांतांद्रे मतदारसंघाचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमदाराच्या जोडपावलां लोकां खातीर एका दिसाचे फुकट वैजकीय शिबीर घडोवन हाडले. 23 एप्रिलाक वैजकी शिबीर सरकारी प्राथमीक शाळेन चर्च वाडो हांगा जातले. ह्या शिबिराक सकाळी 10 ते 1 मेरेन सुरू आसतले. हे शिबिराक जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपॅडिक्स आनी गायनॉलॉजी संबंधी तपास जातलो. हावसिंग बोर्ड ते शिवोले वचपाच्या रस्त्यार खूब कचरो आसा. सदींच हो कचरो नितळ करतातूय तरी दुसऱ्या दिसा पयल्यार ताचो बापूय तोच अशी गत जाला. सदांच थंय कोयराच्यो घाणी पडल्या. कोण उरिल्ले पाव उडयता जाल्यार कोण भिंगटा. आपोल, संत्रा, सोण्णां, भाजयो तातूंत प्लास्टीक पोतयो असो मेचुरात कोयराचो वास वाटेन येता वयता त्या लोकांक सोंसचो पडटा. नो गार्बेज झोन बोर्ड आसा थंयच लोक मुद्दाम कोयर उडयतात. हाका लागून कितलेशेच सुणे माजरां थंय येतात आनी ताका लागून अपघातूय जाता. ह्या रस्त्याक रातचे लायटी नासतात. काळखाचो फायदो घेवन लोक हांगा कोयर उडयतात. हो प्रश्न बेगोबेग सोडोवपाची मागणी थंयचे थळावे लोक करतात. बेरेस्तारा मध्यान राती सुमार 12 वरांचेर खडपावाडो कुचेले हांगा एका घराक अचकीत उजो लागिल्ल्यान सुमार 80,000चे लुकसाण जालें.
उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणुके थळार येवन बेगोबेग उजो पालोवन सुमार 2 लाखांचे लुकसाण जावपाचे वाचयले। ते खातीर व्हड अनर्थ टळ्ळो। उजो कसो लागलो हाचें कारण मात कळूंक ना। सुदैवान कोणाकूच कितेंच जावंक ना। बारांक सुमार उजो पेटलो आनी आमी घरान आसले, कांयच खबर ना। मागीर तो ह्या करूंक लागलो आनी आमकां मातसो उजवाड येयलो म्हणून दार उगडलें, भायर येयलो आनी हे भितर रावलो। कसो उजो लागलो? कहत कांयच समजलें। कितें शॉर्ट सर्किट बी कितें? तेवटेन ना हेवटेन लागलो। कितें कितें आसलें तुमच्या हांगा? तर लाकडांत आसलें आनी उदीक तापय आमी सकाळचें। आतां लुकसाण कितकें जालां? लुकसाण मागीर तो ह्या फुटल्या जनेलाची कांच आनी ह्या पत्रे लाकडां हांगा तुमी कितें उदीक बी तापयता? उदीक तापयता आनी शीत रांदता। वेर्णा शुक्रारा दनपारां मोटरसायकल चलोवपी पिकअप ट्रका पोंदा चिड्डून अकताक सोंपलो। सावर्ड्या रावपी गणपत पाटील हो 46 वर्सां पिरायेचो दादलो पिकअप ट्रका पोंदा चिड्डून सोंपलो। वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या आदित्य हॉटेला लागसर हो अपघात घडलो। पुलिसांनी अपघाताचो गुन्यांव नोंद केला आनी पिकअप ट्रक चलोवप्याक अटक केल्या। खंडणी प्रकरणात पणजे पुलिशेन दोनपावलच्या प्रकाश अगरवालाक अटक केली। ताळगांव प्रकल्पा आड सरकारी खात्या कडेन कागाळ करतलो अशी धमकी ताणें दिल्ली। सुमार 20 कोटींची खंडणी मागिल्ल्यान पुलिसांनी ताका ताब्यांत घेतले। हो प्रकल्प MS माथायस कन्स्ट्रक्शन कंपनीचो आशिल्लो। पुलीस दळाच्या 19 पुलीस निरीक्षकांच्यो बदल्यो केल्ल्याची म्हायती मुख्यालय पुलीस अधीक्षक SS प्रभुदेसाय हांणी दिली। हातूंत कृष्णा सिनारी, रवींद्र देसाय, परेश नायक, निनाद देवुलकार, वीरेंद्र वेळुस्कार, सचिन लोकरे, तुकाराम चव्हाण, सचिन पन्हाळकर, विनायक पाटील, वीरू कवळेकार, राघोबा कामत, सूरज गावस, महेश गडेकर, मनोज मळीक, रजशाद शेख, अजित उमरिये, महेश वेळीप, विकास देईकार, निखिल पालेकर हांचो आस्पाव आसा। बेरेस्तारा राती उसरा परतून एक फावट फातोर्डा स्टेडियमाचे पत्रे हुबले। सेगीत दुसरे फावट पत्रे हुबिल्ल्यान थळावे लोक चाळवल्यात। इतले मजगती हुबून गेल्ले पत्रे आनी बागविल्ले खांबे काडपा खातीर आतां 5.5 लाख रुपया खर्च येवपाक शकता असो अदमास स्टेडियमाचे उपसंचालक राजेश नायकान उक्तायला। हे काम करपी कंत्राटदार गोंयांत मेळना असोय हुस्को तांणी उक्तायला। हे काम करपाक आतां गोंया भायल्या कंत्राटदाराचो सोद सुरू आशिल्ल्याचे तांणी सांगले। सद्या कालच्या पावसान म्हणल्यार म्हाका आतां पडिल्लें ना, कित्याक आमी थंय इन्स्पेक्शन करीत आसता आनी पडपा सारकेंय ना, कितें जें पडपा सारकें आशिल्लें ऑलरेडी सगळें आमी तें डिसमेंटल काडिल्लें आसा। इवन कितें बारीक सारीक कितें आसा तें सुद्दां आमी काडून दवरिल्लें आसा। आतां मेजर पोर्शन जो कितें आसा पळय तो आमचो ऑलरेडी टेक्निकल सेक्शन इंजिनियरांनी हायर ऑथॉरिटीज धाडला आनी एप्रुवलाक धाडिल्लें आसा। आनी आमी बाकी हांगासरले थोड्यांकी हाडून दाखयलें की त्या प्रमाण तेंचे कडेन तें डिसमेंटल करपा सारकें जायना, पूण थोड्यो भायल्योच्यो आमी कंपनी तांकां आपयल्ले आसा की त्या प्रमाणे तें काम चालू आसा। म्हाका दिसता विथीन एक 8-10 दिसां भितर सगळें काम क्लियर जातलें। हय, त्यामुळे आमचें हाय लेवलाक पाविल्लें आसा सगळी गोश्ट आनी आमचें तितून चालू आसा, प्रोसेस हो चालूच आसा सगळो। कितले टेंडर कितले? चड करून म्हाका दिसता एक टेक्निकल सेक्शना प्रमाणे विचारलेले आमचे हिसपान एक 5.5 लाख सुमार तरी जावंक शकता सद्याचो एस्टिमेट तांकां डिसमेंटल करपाक। आनी प्रोसेस चालू आसा आनी आमी ताका ते फाटोफाटीचो पाठपुरावो सगळो करीत आसा। चड करून हें विथीन 8 ते 10 दिसान काम सगळें क्लियर जातलें आनी पडपा सारकें सद्या आतां कांयच ना। चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग हांणी हिंद आनी पॅसिफीक महासागरांतल्या सुरक्षा रणनितीच्या मुद्द्यावयल्यान अमेरिकेक लक्ष केला। भायल्या शक्तींक आडोवपाक आशियाई देशांनी एकठांय येवचे अशें जिनपिंग हांणी म्हटलें।
जिनपिंग हांचे हे विधान रशिया आणि युक्रेन हांचे मदल्या झुजाचे फाटभुंयेर आसा. आमी सगळ्या देशांच्या सार्वभौमत्वाचो सन्मान करपाक जाय. जागतीक सुरक्षे खातीर जिनपिंग हांणी 6 कलमी कार्यावळ लेगीत जाहीर केल्या. मोपा सरकारी प्राथमीक विद्यालयात शाळेंतल्या माणकुल्या भुरग्यांनी आणि शिक्षकांनी 20 ते 23 एप्रिलाक कला प्रदर्शन आयोजीत केल्ले, जातून विद्यार्थ्यांनी टाकाऊ सामानांतल्यान टिकाऊ कला, हस्तकला, चित्रकला अशा वेगवेगळ्या कलेचे प्रदर्शन केले. कितल्याशाच थळाव्या लोकांनी भेट दिवन प्रदर्शन पळयले. हे जे प्रदर्शन जे घडोवन हाडला ते खरेंच एक भुरग्यांक एक आमी त्यांच्या कलागुणांक वाव दिवचो आमी प्रयत्न केला. आणि सगळे आमचे कला शिक्षिका जरी ती एक टेम्पररी आसा तरी तेंच्यांनी एक बऱ्यापैकी हे प्रदर्शन घडोवन हाडला. आणि तेंचो एक सपोर्ट ह्या भुरग्यांक आमच्या शाळेक मागची अनेक वर्सां ह्या भुरग्यांक मेळटा. आणि मागच्या वर्सा सुद्दां आमी अशे भरगच्च अशे कला दालन आमी घडोवन हाडलेले. आणि ह्या वर्सा सुद्दां सगळ्या टिचरांनी सहाय्य केले, सगळ्या भुरग्यांनी हे प्रयत्न केले. आणि बऱ्यापैकी एक कला दालन आमी मागच्या काल 20 तारखेक आमी हे केले, ओपन केले. आणि पुढचे 2 दिवस हे ओपन आसतले. आतापर्यंत कितले अशे पालकांनी किंवा नागरिकांनी प्रदर्शनाचो लाभ घेतला? जवळजवळ सगळे पालक त्या दिवशी 2 दिवस 20 तारखेक येऊन सगळ्यांनी बघला. अजूनही आम्ही काही विनंती करता की बाहेरचे जे या गावा भायले जे व्यक्ती असत किंवा कोणाक जरी इच्छा आसा म्हणून आम्ही 2 दिवस हे 23 तारीख पर्यंत हे कला दालन आम्ही उघडे दवरलेले आसा, जेणेकरून सगळ्यांनी ही भेट दिवची. ही आशिल्ली गोमंतकाची फर्स्ट बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. you